आज आमचे चेतना स्कुलान ब्रेल लायब्ररी म्हणून आसा गोंयांत एक फर्स्ट लायब्ररी हांगा ओपन केल्ली आसा। हांवें आज आमचो सुभाष बाब आनी तसोच गुरू बाब येवपाचे आशिल्ले, अनफॉर्च्युनेटली ते पावूंक ना म्हणून म्हाज्या हातीन तेणी इनॉग्रेशन केलें। आनी खंय तरेन बरें दिसता की टॅक्नॉलॉजी ड्रिवन जे स्पेशली ब्लायंड आमचे मदीं दोग जाण 100% ब्लायंड ऑलमोस्ट आनी 90% एकटे ब्लायंड आमचे मदीं भुरगीं आसा जी चेतनान तांकां एडॉप्ट केला भुरग्यांक शिकोवपाक। तेंचे म्हणून हिस्ट्री आहा, फॅमिली हिस्ट्री ती जाता तेन्ना दिसताले आनी ओवर द एज तेणी ब्लायंड जाले। सो अशी खूब केसी आसता ब्लायंड जावपाची, ब्लायंड विथ बॉर्न आसता, ब्लायंड ओवर अ पिरियड ऑफ टायम ब्लायंड जाता आनी खुबशी गोष्टी आसतात। पूण ही ब्रेल लायब्ररी आज टॅक्नॉलॉजी आसल्या कारणान खुबश्यो गोष्टी जे नॉर्मल लोक जे आमचे सारखे लोक करता ते तांकां करूंक मेवता। सो इट टेक्स टायम टू लर्न। पूण एक हांव चेतना स्कुलाक जे आमचे भुरगीं आसा वो ते इन्वायट करता दुसऱ्या भुरग्यांक जे ब्लायंड आसा हांगा ब्रेल लायब्ररी जर तांकां करपाक जाय। कित्याक तितून भितर पयलीं जशें पंचिंग करताले, आज प्रिंटींग मशीन आहा, ब्रेला भितर ऑटोमॅटिकली पंच जावन भायर येता। सो टॅक्नॉलॉजी इज टेकन ओवर आनी हेल्पिंग the less privileged into seeing better life. So I thank Social Welfare Department for giving the setup for this Braille library. आणि तशेंच चेतना की हांगा केल्लें आसा आनी हांव इतलेंच मागता की फुडले जे भाग आसा हांव सीएमा कडेन फॉलोअप करतलो, आमच्या विश्वविद्या कडेन फॉलोअप करतलो। 16B आनी 18B हे सगळे गोष्टी बऱ्यो आहा। हांगा वोकेशनल सेंटर करपाक तेंचे कडेन फायल पेंडींग आसा। तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव रिक्वेस्ट करतलो सीएमा विश्वविद्याक की डायरेक्ट कॅबिनेटाक घालून ते पास करून घेवचे आनी तांकां ते हायकोर्टाच्या भानगडीत पडपाचें दिवपाचें ना। सो अशें करून ते जी ही भुरगीं आसा जी आतां व्हडली जाता कित्याक गव्हर्नमेंट सपोर्ट्स द चायल्ड अप टू द एज ऑफ 18 आनी तांकां वयर मातशें करता। पूण वोकेशनल सेंटर जो हांगा अल्टिमेटली ड्रीम आसा हे स्कुलाचो, हे मॅनेजिंग ट्रस्टीचो सगळ्यांचो की वोकेशनल सेंटर करून हे भुरगे आपणाच्या स्वताच्या पांयार उबे रावपाक म्हाका दिसता होय फुडें भाग जो आसा हो कंप्लीट जावपाक जाय। सगळे गोष्टी बऱ्यो करता। हांव चेतना चॅरिटेबल ट्रस्ट हो जो संस्था आसा हांव तांकां थँक्यू म्हणटा, स्पेशली राजू बाब आनी तेजी आख्खी टीम जे निस्वार्थान कुचरार काम करता। आज भुरगीं हांगा ऑलमोस्ट 250 जाल्लीं आसा। हें न्ही की भुरगीं ही मुद्दम केल्ली अशी न्ही, म्हणजे आतां पेरंट्स भुरग्यांक भायर काडटा आनी तांकां स्कुलांनी धाडटा। सो इट शोज इम्प्रुवमेंट इन द पॅरेंटल स्कील आनी खुबशीं भुरगीं हांगा खूब फुडें गेल्ले आसा बाय वेरियस थिंग्स। आज फॉर्च्युनेटली हांव येयलो तेन्ना एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुंबयच्यान डॉक्टर प्रिन्स हो म्हयन्याक 2 फावटी येता ह्या स्कुलान भुरग्यांक एक्झामीन करपाक। सो अशें करून हें स्कूल सेटअप केल्लें आसा। हांव तांकां शाबासकी दिता।